आई जावं जियेता एकसुरो ह्या संवसारान ना म्हाका पाय आनी माय तोनिया घाल तुजी नदर मोचेर हे एकसुऱ्या भुरग्याचेर आनी चुचुरे कर मोचेर चड बरें म्हाका जोल म्हण हाडूंक नासलो जाल्यार ह्या मतलोबी संवसारान सोसूंक म्हज्या जायना भूक आनी तान कोणूच सोयरी म्हाका दवरिना दारार आतां वेता म्हज्या तिमायगेर तिमाय तरी पावल्यार पुरो ह्या उदुश्टाच्या वेळार ओ बाये बाये गो ले इज मोल घालाय गो कोण ना किते घरान ओ बाये नमान मरे कुरप्यान बोललेले म्हातारे शमाय तूंय पावली ह्या म्हज्या दारार आनी कसल्या उदुश्टाच्या वेळार म्हातारे शमाय उगडास म्हाका आयलो म्हज्या माय पायचो ओय बाबा तुजी माय पाय बरी दोयाल मुनशां आसली तांकां मुनशां जाय आसली तुमच्या सोयऱ्यांनी नागोयली बाबा तुमकां तुजो पाय एकदम दोयाल आसलो कोणायकूय कितें मागीत जाल्यार केन्नाच ना म्हणून आसलो आत उबारून रोकडोच दितालो केन्नाच पोत्तें विचारिनासलो कित्याक वो कोणाक तें आजो सोयऱ्यांनी फायदो काडलो आनी तूं ह्या इस्तादार पावलो म्हातारे शमाय आमी तेन्ना ल्हान आसली आमकां कांय खबर नासली पायक मांय फोटोयली आनी तुमी आसून नाचलेलीं जालीं कोरीत तो बोगीत आपल्या पापाचें फारीकपण दिल्या शिवाय रावची ना बाबा ही जाणवाय तुजी आदीं आसली जाल्यार आयज तुमी राजा जावन त्रोनाचेर बसपाचीं म्हातारे शमाय त्या काळार हांव ल्हान आसलो आनी आतां हांव वाडोवन व्हडलो जालां आतां कित्याक उपकारता बाबा ते पोदेर मेले आनी ते उणे काबार जाले देखून आतांच्या पोदेरांचे उणे 8 आण्यांनी एक खावचे पडले ते हांसून दी म्हातारे शमाय बाबा तुजी माय पाय भीक घालचे घालून दोनपारां जेवणाक दवरताली खंय गेली बाबा तुजी माय पाय म्हातारे शमाय म्हजी माय पाय देवान व्हेली सायबा बोगस म्हजी चूक जाली बाबा हांवें तुजें काळीज दुखयलें आनी पेकलोलो गावो नव्यान उस्तोयलो कांय नजो म्हातारे शमाय हातूंत तुजो कसलोच गुन्यांव ना तूं जाय ते तेंपान आयलें न्हू आमगेर बाबा म्हजेर मोटरसायकल मारून म्हजो पांय मोडलो आनी मागीर कितें जालें म्हातारे शमाय बाबा म्हाका कोणें दोयाल मनशान आपल्या हातांक उबारून गाडयेन घालून पणजे सरकारी हॉस्पिटलान घातलें 3 वर्सां त्रातामेन चलतालो बाबा पळय बाबा आजून म्हाका कूंट आसा तशीच आतां हांव इजमॉलाक भोंवतां बाबा आतां मोटरां स्कुटरी वेगान चलयतात आनी लोकांक मोडून उडयतात अशे रस्त्यान चलयतात तांकां कास लावंक जाय बाबा हांव आनी तूं खास लायतली रे म्हज्या पुता तुवें थोडी म्हजी खबर घेतली सोयरी आसून कित्याक उपकारतात तूं हांगा तुवें इजमॉल मागून आपलें पोट भरता
हे असलें दूख चिंतून म्हज्या जिवाक झाड पडटा म्हातारेशें माय. काय नेजो बाबा, बरें हांव तस कन्नान चलशी जाल्यार देव तुका केन्ना सांडचो ना. Mozo mai pai, mozo mai pai, moroni enduk, mozo mai pai, mozo mai pai, moroni enduk. Matareshe mai nuweng malli, ओडकून इचू आसोनी गोर पुणातून रावोग ना म्हाका सूख. मोजो माय पाय, मोजो माय पाय, मोरोन येदू देखून वेता सोसूक नोजो पोटाची भूक. बागोन वेता सोसूक नेजो पोटाची भूक. आद जोड पुता बेजावन दिता सोयरी पियेली मागोत म्हूण दुडवांची नोता. पूण विसरोन नाका देवाच्या पावडताची सोता. आत पायांक आसात ल्हान व्हड बोटा व्हडलो तुजांक रोजार कोत्ता. सोडून गेलोल्या सोयऱ्यांक तुज्या हांव बरें मागता. मोजो माय पाय, मोजो माय पाय. तुका सोयऱ्यांनी सांडल्यार कांय परवा ना. ह्या आदल्यांचें कोपेल आमचो धीर आनी आदार, आनी ही भितर आसा ती आमची माय पेरपेत सुकूर सायबीण. ओय म्हातारेशें माय, पूण पूण आनी कांय ना. फाटलो खांबो ह्या कोपेलाचो कोसळ्ळा. तूं बरे सिर्विसेक लागोन व्हडलो मनीस जातोच ह्या पेरपेत सुकुरेचें कोपेल सारकें कोर आनी तुजो बावार्थ ह्या कोपेलान आसलेले सायबिणीचेर दवर. बरें म्हातारेशें माय, हांव हें तुजें सांगणें केन्नाच विसरचो ना. गोट मोनान उगडास दोत्तलो. बरें बाबा, हांव वेतां. व्हडलें बाट आनी पोसरें बाट भोंवन काबार करूंक जाय बाबा. म्हातारेशें माय, म्हजे लागीं दुडू ना. तुजे कोट्टेन भीक घालतलो जाल्यार, म्हजे लागीं दुडू आसलें जाल्यार हांव तुका रुपयाक 2 रुपया घालतलो आसलो. म्हज्या पासत दुखेस जायनाका म्हज्या पुता. तुका एक ना एक दीस देव दितलो म्हजे कोट्टेन घालूंक. बाबा ब्लेस, ही म्हातारी कसले बोपके सांगता रे. हे म्हाताऱ्याचे बोपके म्हणजे आमकां भुरग्यांक दोपके. तुटी, आमचो कायदो जाणट्यांक रिस्पेदान जाप दिवपाची. अशीं जाणट्यांची खेबाडां करची न्हय. व्हेरी बॅड. सॉरी बाबा, हांव आनी केन्नाच म्हाताऱ्याची फकाणां कोत्तो ना. भोगोल वावुरतलो जे कोण फकाणां खेबाडां कोत्तात तांकां हांव सुदरावं. शेबास तुटी, आतां कितें तुका वालोर. असो तर आयज तूं सुदरलो जाल्यार फाल्यां आमच्यांनी कितल्याच जाणांक सुदरावंक जातलें. वय बाबा, पूण हांव कितें रे? केन्नाय केन्नाय कितें रे? चिकाना वय. चिकना वय. चिकन आनी तूं, हांव तुज्या हातूच खातोतलो. बाबा, तूं हात काडटलोय आनी चिकाना कोण खातलो? हांव तुजी चिकनां आतांच भायर काडटां. नाका बाबा. पळय बाबा, सांगता ती हांव सांगता ती कोंबयेची चिकाना. अरे, तूं सामको अन्नाडी मरे. अरे, तांकां चिकनां म्हणनात, पूण तांकां चिकन म्हणटात. हांव खूंय जाणा रे बाबा. तुवें सांगलां म्हूण म्हाका कळना. तुटी, नको आसलेल्यांक जाणारांनी शिकोवचें. बरें बाबा, दुसऱ्या पावटी हांव अशें कोत्चो ना आनी उलयचो ना. आमी उलोवंकूच उरले.
आनी तुका विसरले म्हातारेशें माय. हांव तुमच्यो गजाली आयकताली बाबा. कांय नेजो, तुमी उलोयात. तूं इजमॉलाक आयलाय मुगे. होय बाबा. हांव चड दुखी जाता आमच्या बाबा ब्लेज बाबाक. मारये पेपे सुकोर आनी सान फ्रांसीस हावेर म्हज्या गोंयचे पाय. हे भुरग्याक तूं पाव आनी ताची सगलीं चिंतलेलीं कामां शाती पावय. इतलेंच म्हजें मागणें. पेरपे सुकूर माये, आमची खोतखोतीत मागणी आयकून घे आनी ह्या एकसुऱ्या भुरग्याची काकूत कर. सुजी खंय वेताय ताकतीन? कोण आनी कोणाक सुजी म्हणटाय? म्हाका गांवचो लोक बाय म्हणल्या शिवाय जाप करिना. आनी तूं रस्त्या वेलो भिकारी कोणाक सुजी म्हणटाय रे? अगो सुजी, सोजमापाचो प्रयत्न कर. बेश्टेच कित्याक चावताय? हांव चाळोना. तूं नांवान उलो करून दुसऱ्यांक चाळयता. जोरी तर तुका वायट दिसलें जाल्यार म्हजी चूक जाली. पयली चूक करप आनी मागीर माफी मागप. चूक जाली म्हणल्यार वो आपणे चूक वळखून घेतल्यार मेलोलो मनीस कांय जितो जाता. जितो जायना तें खरें, पूण देवाक जाय जाल्यार कितेंय जाता. येद्या व्हडल्या काजाराक देवान सोरो ना म्हणून उदक आसलो ताचो सोरो केलो आनी देवाक मेलोल्या मनशाक जिवो करूंक व्हडलें. तूं आपणाकूच देव म्हूण सोजमताय कितें? ना बाय, हांव एक जमनीची दूल. वारो मारल्यार उबोन वेता तसली. तूं बेश्टेच तापोनाकाय आनी तुजी तोकली गरम करिनाकाय सुजी. तरी पूण सुजी म्हूण नांवान उलो कोत्ताय. तोंड धरून तुजें फोडटली दुसरे पाट म्हणशी जाल्यार. आयकोला भिकाऱ्या. कितें जालें हांवें तुका सुजी म्हटलें जाल्यार? तोंड तुजें फोडल्यार कोण नाका म्हणचो ना. तूं कितें सोजमलो? हांव तुजे भाशेन भिकेक भोंवता म्हूण? हांव म्हज्या बापा मामाचे गिरेस्तकायेचेर जियेता आनी न्हय तुज्या भाशेन असो हांगा थंय रस्त्यार येडोन. हांगा तूं येडोना. आसोन गरीब म्हूण आचे ताचें गोरांव भोंवता. आसलेल्या सोयऱ्यांनी घाल्लें म्हूण हांव चड खोंतवता. तुज्या दुकान हांव वांटो घेवपाची, पूण म्हाका आतां टायम ना. आमी गरीब म्हणटूच आमकां वेळाचें मोल कळटा आनी गिरेस्तांक वेळ जावन आसा कचरो. आरे रस्त्या वयल्या वेळाचें कोणाक पडला? म्हज्या पापा मामान म्हाका गिरेस्तकाय दवरल्या ती आत पांयां हालोवन जेवंक पुरो. म्हाका सुजी म्हणूंक मातूय तुका भिरांत ना? तुका सुजी बाय म्हणोंक ना म्हणून तूं इतलें रागार जालें? तुका बाय म्हणोन जाल्यार म्हज्या मासाचो कुडको सकयल पडचो ना वो म्हज्या जिवाक लुसकोण जावचें ना. हांवें नोको जावन तुका म्हणलें. गोरबान कित्याक उलयताय? ल्हानवी काय जावन आसा आमचें दादूसपण. व्हडलें उलयताय मरे. सुबेज उलयत जाल्यार ह्या रस्त्यात तुका भोंग मेवचें ना. हो रस्तो तर सरकाराचो न्हय तुजो हो म्हजो. पूण हांव म्हणटा हो रस्तोय विकतो घेतला काय म्हूण तुज्या पापान. सुबेज उलयत जाल्यार तुका पुलिशेन व्हरून बंद करतली. गुन्यांव जालो म्हजो. तुका रस्त्यार वोट केलें देखून. पुरो कर तुजें. देवान आपली पदवी दुसऱ्या लागीं दिवंक ना. ती आपलेच लागीं दवरल्या. नाजाल्यार मनीस आपल्याक जाय तशें करून एकामेकाक भाजून खावपाची. पुरो कर तुजें रुबाब. तूं कितें सोजमता रे? देव तुका भाटकार करतलो म्हूण? तुजे असले पदवीदार भिकारी आयले जाल्यार कोट्टेन भीक घालूंक फावो ना. बगोर वीक घालूंक जाय. खरेंच दोनिया. रस्त्यार म्हाका तूं जागोयताय. दिसला तुका कितें? हांव चेडूं बाबा बऱ्या रेस्पेताचे. तुका बाय म्हणोंक ना मुडावेन नोय रागार जावपाचे. हे केस्तांव आमचे दोगांयचे वय सोयऱ्या दायऱ्याचे. हांव सोयरो तुजो जागोयता तूं जाप दिनाय म्हाका. हांव जागोयता तो मनीस दिसला तुका. तूं भिकारी रस्त्या वेलो सोयरो म्हणून सांगो नाका. असले सोयरे संवसारांतले बेगी वटू सायबा. कितें? असले सोयरे संवसारांतले बेगी वटू सायबा.
कांय नजो तुवें म्हाका असो अपमान केलो जाल्यार केन्नाय तरी देव तुका पावयतलो असल्या बेसार. अरे तुजे असले आयले कितले आनी गेले कितले. चल फुडें वचोंक कर. दिसान दीस झाडू मारता आसतना हो कचरो खंयचो जाता काय म्हणटा आमच्या दारान. फ्रुटी ओ फ्रुटी हो भितर कितें कोत्ता काय. हो थिंगाच मेलो काय. फ्रुटी आयलो आयलो बाय आयलो. बाय कितें जालें बाय. तुवें हांगा झाडू मारूंक ना. आगो बेसी बाय झाडू जमनीर मारच्या मारून त्या आरशाचें टिपोय आहा तेजेर लागून झाडू मारला. अरे रेड्या. बाय हांव रेडो न्ही. शट अप. अरे 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 तें कितें कोत्ता रे. तुवें शर्ट आप म्हणला न्हू बाय देखून शर्ट वयर काडटालो. अरे सारको हँड डावन मरे तूं. आनी तूं पेंट डावन म्हणल्यार कितें कोत्तलो. सकल पेंट मारतलो. अरे सकल पेंट कित्याक मारतलो. बाय पेंट म्हणजे कोर न्हू आनी डावन म्हणजे सकल म्हणजे पेंट सकल मार. शी बाबा तूं कोण उलयतलो. चल वच भितर. बरें बाय हांव गेलो. तिमाय कितें कोत्ताय कशी आसा. अरे कोण थिंगा. ह्या आनी भिकाऱ्याक वेळ लेगून ना लोकांच्या दारार भोंवपाक. वय तशें कित्याक म्हणटा तिमाय. हांव तुज्या व्हडल्या भावाचो चेडो ब्लेज. तूं म्हाका वळखनाय तिमाय. हांव तुका वळखतां पूण तुमच्या दारार आमी वचना जाल्यार 6 वर्सां जावन गेलीं. तुका आमच्या दारार कोणें धाडला. म्हाका कोणेंच धाडूंक ना. हांव खूद म्हज्या पांयांनी तुमच्या दारार आयलां. तुका वायट दिसलें. वायट दिसलें काय म्हूण आनीक विचारताय. लज म्हाका तुका आमच्या दारार दवरपाक ह्या भिकाऱ्याच्या बेसार. कितें? आनी असले भिकारी म्हजे सोयरे आसात म्हणून लोक म्हाका हांसतलो. तुका कसली गरज आमगेर येवंक. तिमाय उपकार कर आनी म्हाका एक 100 रुपया दी. म्हजे सगळे आंगा वयले कपडे पिंजल्या. म्हजी कूड न्हेसोवंक कांय एकना. हांव कोणागेरूय सर्वीस करून तुका फारीक कोत्ता नाजाल्यार भीक मागून तरी हांव तुका फारीक कोत्तलो. 100 रुपया कशें पटवता रे तुका म्हजे लागीं धूड मागोंक. हांव तुका 1 रुपया पासून दिवपाक कबूल ना. फोंडान वचपाचो जाला दिसता मरे आनी तूं फारीक कोत्तलो कसो काय म्हणटा. तिमाय तुजी उतरां आयकोन म्हजें काळीज रोडटा. जोरी तर हांव मेलो जाल्यार म्हजें रीण तुका देव फारीक कोत्तलो. तिमाय बेसी तो आयला तो कोण. तो कोण तो हांव वळखना. म्हाका आमचो सोयरो म्हूण सांगता. असले हेडगे आमचे सोयरे. अरे तूं कोण आनी आमगेर येवंक कसलें कारण. म्हजो पांय सोंपल्यार आयज 6 वर्सां जालीं. आसोन तुमी सोयरी ना म्हाका तुमचो आदार. पोटार हात दवरून आनी पिसलेलीं आंगोस्त्रां घालून तुमच्या दारार आयलां. चुरचुरे आनी तुजे चुरचुरे कोचे बोलदेक हांव वाटे वयल्या सुण्याचे करीन. वाशीमोर हांगा सरलो. तुजे पांय म्हजे लागीं जोडून दवरूंक ना तुका पोसूंक. ओय तशें म्हणो नाकाय तिमाय. म्हजेर उपकार कर. तुका सांगला हांवें कोडसर म्हूण म्हज्या दोळ्या मुखायलो. वस हांगा सरलो. भायर वस. आनीक राव नाकाय दोगेच मोडटेलीं. तिमाय मोची बोरी मोग मोजो कोरी दुखाच्यो कोत्ता जोरी. चिंतून काळजाक तोपता सुरी. तिमाय मोची बोरी मोग मोजो कोरी दुखाच्यो कोत्ता जोरी. चिंतून काळजाक तोपता सुरी. माय पांय आसलो तेन्ना तितू आमगेर येतालो. माय पांय म्हजो मोरोन म्हाका एक सुरो सांडलो. कित्याक उपकात्ता जायत तो उगडास करून आदलो. फामील आसतना जालो फामील नासलोलो. तिमाय मोची बोरी मोग मोजो कोरी दुखाच्यो कोत्ता जोरी. चिंतून काळजाक तोपता सुरी.
आजून पासून हांगाच आसा तुका वच म्हणल्यार आयकयना मार पडला तो तोडो आनीक जाय जाल्यार सांग ती माय तुका चड आनी चड देव बरें करूं कित्याक तूं विसरली देखून म्हाका तूं तुज्या काश्या भावाच्या रोगताच्या चेड्याक ओळखोनाय ती माय कांय नजो तुवें दोळ्याचेर साय हाडली जाल्यार हांव तुका कांय एक पुडोना ती माय कांय एक पुडोना आरे वचोंक कर असली दाक्षणां तूं म्हाका सांगना काय बरें ती माय हांव वयतां गेलोलो पावतलो ओ बाये बाये गो कितें कोत्ता गो इल्लें इज मोल घालाय गो आगे तुम पयलीं नाल्लाच्यो कोट्ट्यो हाडटाल्यो त्यो सोडल्यो आनी आतां लातां घेवन भोंवताय राव बाय आपयता बाय गो बाय गो बाय गो बाय एक भेंडबड मुगो मातुडे आयल्या लात घेवन तिका हांव पळयतां घे 50 रुपया आवूस बाये इजमोलाक 50 रुपया आरे हे 50 रुपया न्हय तुका ओ तिका बाजारान वच आनी कितें बरेंशें नुस्तें घेवन यो वेळ लायना काय दुखना सोऱ्याक रावशी आय सायबा बाये सरकारा कायदे प्रमाणे ओतुब्रा 2 तारीख ड्राय डे म्हणटो आयज ओतुब्रा 2 तारीख न्ही म्हणटो आयज सगळें दुखणें बंद बरें बाय हांव वयतां आगे तुमकां न्हिदूय पडना गे सकाळीं फुडें लोकांच्या दारांनी भोंवतात ती चल आमगेर आतां कांय ना दोनपारां यो बाये इल्ले पेजेचे निशे आसल्यात दिगो तान लागल्या आमी आजून जेवंक ना आनी तुका पयलें खंयचें वाड म्हणटाय बरें बाये वयता आयज सान तुज्या दारान आनीक इजमोलाक येना गो बाये कित्याक भिकाऱ्यांक अशीं केणटा गो बाये आगे चल गे फुडें सांगल्यार लेगून तुमकां सजमना वयता बाये देवान घर तुजें सासोण करूं सुसी ती भिकान गेली ओय जेसन ती पळय वयता पळय जेसन आमचें चेडूं आजून येवंक ना वाडलेलें चेडूं तें ओदे वाटेक तरी वचोन पळय ताका कितले पावट ताका सांगलां वेळ जालो जाल्यार रुफिनाची ट्युरिस्ट टॅक्सी करून यो म्हूण तूं बेश्टेंच कित्याक फुगार जाताय आतां भुरगीं एकामेकाचे इश्ट वो इश्टिणी जाता आनी वायट विकाळी वो गुंगेची वखदां घेतात आनी हें चडशें कॉलेजीक वयता त्या भुरग्यां कडेन घडटा तुका दिसता आमच्या चेडूं तसलीं विकालीं वखदां घेवपी म्हूण तसली वायट ताळणी देव ताच्या मनान केन्नाच घालना जाल्यार पुरो तूं बेश्टेंच फुगार जाताय येतोलें तें मामा मामा पापा हांव आयली आनी म्हज्या सांगाता म्हजो इश्टूय आयला यो विल्बर यो ही म्हजी मामा आनी हो म्हजो पापा कशी आसात तुमी आमी आसा बरी विल्बर तूं तांचे लागीं उलय हांव रोखडीच कपडे बदलून येता सुजी येताना कितेंय तोंड पियो काड बरें पापा तूं आमच्या सुजीक खंय वळखताय आय मीन कॉलेजींत वो आनीक खंय भायल्यान फकत कॉलेजीन अंकल त्या भायर आनी खंयच ना केन्नाय ताका भायर हॉटेलार चाव वो थोंड कितें घे म्हटल्यार केन्नाच घेना अंकल बरें आसा तुमी दोगांय उलोयात बेसी तूं भितर यो आतां कितें जातलें सुजी पापान मामांक भितर व्हेल्या मामा म्हजी मोगाची आनी पापा कितें सुरीदारीची ना विल्बर तितलोच वेळ पापाक राग येता आनी मागीर तो विसरता तशें जाल्यार एकदम बरें जालें हांव विग्नांतलो सुटलो कसल्या विग्नांतलो तूं केन्नाय म्हज्या बरोबर हॉटेलार येयना म्हणून सांगलें त्या भायर पियेनाय म्हणून सांगलें बाय गो आवूस बाये हो आनी कोण गो बाये फ्रुटी तूं चल भितर आनी तो तपासपाक दोतोर हांव वयतां भितर आनी कुजनान तरकारी कातोर आयलो तूं वय बाय हांव आयलो बाय नुस्त्या सारकें म्हारग 40 रुपयांनी सुंगटां राख आनी इल्लोसो हमटुलाचो वांटो 10 रुपया आमकां मांस आनी थोडें वेळ दुराडलां कसलो प्रात करया बाय मांस वद्दें रान वद्दें काटलेशी कर तरकारी हाडल्यार तिका बरो नाल्लाचो रोस काडून घाल आनी पुरयो कर पुरयो त्यो वड्या भाशेन कोत्ता त्यो बायो पुरयो त्यो पुरयो आनी वडे एकूच रे बायेचो न्हवरो आयला रांदप बरें जावन दी नाजाल्यार गेल्या आयताराक मांसाचो रोस शिजयला आनी मांसाचे कुडके घालूंक विसरला तशे भाशेन विसरशी ना बाय हांव तशें करचो ना हांव पयलें कितें करतलो जाणा मांसाचे कुडके पयलेच कुंड्यान घालतलो बायचो न्हवरो आयला न्ही बाय काजार केन्ना गो
ह्या दिसांनी तारांवचें केलां. बेसी तूं भितर वच आनी म्हजे कपडे तयार कर. हांव मातसो पणजे वयतां. बाबा मुको मरे एक बरें धाकलें कांतार आहा तें हांव इस्कॉलां आसतो म्हणटालो. बाबा हें सावदी उपकारता जाल्यार पळय तुका हांव म्हणून दाखयतां. म्हूण बेगीन म्हूण. बायेच्या काजाराचे लागीं पावल्या दीस फुशेन मुरगोट्टा आमच्या बायेचे काडीस. बायेच्या नवऱ्याचे नांव जावन आसा बेनीस मिजे रे नोबीस. बाय दोत दितले 10,000 तांदूळचे बायेचे काजार. सांगता म्हूण जायना कातरागार आनी मुनाक दोरया. बाय दोत दितले 10,000 तांदूळचे बायेचे काजार. सांगता म्हूण जायना कातरागार आनी मुनाक दोंगरार. अरे आतां त्यो सावदी करपाच्यो गेल्यो त्यो स्थिली आदल्यो. आतां हांवें तुजें कांतार आयकलां तें पुरो. आनीक तें हॉलांत नाका. तुजो तालो आयकत जाल्यार कोणूय म्हणटलो रेडो आंबे ताकाय म्हूण. कोणाच्याय कानान कों जाता पूण म्हज्या पोटान घों जालें. बरें पात्रांव देव बरें करूं. बेसी हांव मातशें पणजे वयतां आनी रात जाय जाल्यार चड करून येवचो ना. तुमी म्हजो हुस्को करिनाका. बरें जेसन बरो करून वच. उबेच आसतना कोणूय गाडयो हाडटा आनी मारता. अशें करून उपयोग जाल्ले आयकोंक येता. बाय बेसी. बाय जेसन. सुजी हो रस्तो सारको वेळेर गेला न्हय. होय बिलबर. तें व्हडलें घर कोणाचें सुजी. ते घर न्हय बिलबर. तो व्हडलो बंगलो. तातूंत एक मोठी हिंदू बायल रावता. शेवतें हाका म्हणत जाल्यार ह्या गांवाचो सगळो लोक तिका वळखता. ती काळो धंदो करता कितें. ती काळो धंदो करता वो धवो धंदो करता तें हांव नकळो. पूण ती लोकांक जुरान पयशे दिता. केन्नाय आमचो पापा बँक बंद आसत जाल्यार घरचेक ती आमकां हजारांनी दुडू मागत जाल्यार दिता. आनी तेवूय जाल्यार फकत पापाक. आनी तुमकां दिना तर. तशें आमी म्हणजे मामान आनी हांवें केन्नाच हाडूंक ना. तिका भुरगीं ना. तिका एक चोली आसा मायरा नांवाची. पूण तिका बॉयफ्रेंड आसा. तशें जाल्यार म्हजो बॅड लक. कसलो चान्स चुकलो. विल्बर हांव तुजे वेंगेत आसतना आनी तुका कोण दुसरें चेडून जाय. ओह नो सुजी म्हाका तुजो खूब मोग आसा. ओके बाबा आमी उलयता वेलेर पावली. हय. पळय विल्बर काय बरीं तीं झाडां आलतात आनी दोलतात त्या वाऱ्याचेर. दोगांय आमी मोगान पडलीं एकेच कॉलेजीन शिकताना. विल्बर तुज्या मोगाचो सुमार म्हाका सारको मेवलो ना. मोग आमचो दोगांयचो काय बरो चलता आसतना राबोन दोंगराचेर व्हडल्या गोडपाचेर आसता खेळटाना. काय बरो मोग आमचो दोगांयचो मोग कोणाराचो. असोच तो वासोंक जावो. आमचो मोग दोगांयचो दुसऱ्याचो ना जावचो. तो आमकांच पावो. सांगातान भोंवची मोग न्हय तोरची. दोगांय एकवटान रावची. दोगांय आमी मोगान पडलीं एकेच कॉलेजीन शिकताना. विल्बर तुज्या मोगाचो सुमार म्हाका सारको मेवलो ना. मोग आमचो दोगांयचो काय बरो चलता आसतना राबोन दोंगराचेर व्हडल्या कोडपाचेर आसता खेळटाना. पळय विल्बर बरोच वेळ जालो.
आतां आमी घरा या चल या सुजी. पेरपेत सुकूर माय ह्यो 4 वाती हांव ह्या तुज्या पायणोल्या मुखार पेटयता आनी कोत्ता तुका उजवाड. तुका ह्या 4 वातीचो उजवाड केला तसोच म्हजेरूय उजवाड घालूंक मागता. ब्लेज हेनरी मिनेझीस. कोण? पोस्टमॅन? ओय, ही पळय तुका चीट आसा. चीट? अरे म्हाका आनी चीट कोणें धाडली काय? पोस्टमॅन, ती चीट कोणाची? ही चीट विदेशी कंपनीची. आरबास्तानांतल्यान आयल्यात. म्हजो आरबास्ताना कोण ऐकना. म्हजो पाय आसलो तुवें नोकरी कोत्तालो. ताचो कोणें घात घेतलो आनी ताका काशवान घालून विदेशी एकतान ह्या आमच्या देशाक पार्सल करून धाडलो. ही हांव ल्हान आसतना खबर जाणा आसलो. ही चीट तुका तुजो पाय सर्वीस कोत्तालो तेच कंपनींतल्यान आयल्या शी दिसता म्हाका. उकळलेली जाल्यार सारकें कळपाचें. दी ती चीट म्हज्या लागीं. घे, हे रजिस्टर एडीचेर तुजी सय कर. खंय करूं? पळय हांगासर कर. घे, केली. आं. कितें? म्हज्या नांवार आरबास्तानाच्या बँकांसान दुडू घातलेले ते गोंयच्या स्टेट बँकेन धाडल्यात. हें हांव कितें आयकता? आनी ते म्हाका व्हरोंक आपयला. जावं सायबा, जावं. पोस्टमॅन, म्हज्या लागीं तुका दिवंक कांय एक ना. आमी केन्नाय मेवचे. कांय नेजो. तूं पयलीं तुजी कामां कर, मागीर म्हाका एक बरी गरम चाव दिल्यार पुरो. बरें, हांव वेतां. आयज लोकांची पार्सलां चड आसा. चीटी तरी कांय ना, सामक्यो थोड्यो आसा. देव बरें करूं पोस्टमॅन. जॉन फिलीप दे कॉस्ट खंय रावता? हें तें तांबडें गोर आसा पळय तें. हें तें? वय, वय. हें काडल्या उपरांत तें दिश्टी पडटा पळय तें न्हू? दुसरें. बरें, हांव येतां. बरें. सुकायले, ओय 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 सुकायले, सांगे कोणे धाडले, तुवेंच धाडले. सुकायले, ओय 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 सुकायले, सांगे कोणे धाडले, तुवेंच धाडले. दुखानी हांव रडटालो, सुकाक हांव आशेतालो, दिसाचो बिकेक भोंवतालो. आतां हांव सुखी जालो, आतां पयशे घेतलो, खोशेन हांव मुरगोडटलो. मायक आनी पाय पयले मिसांव दितलो. देवान मोचे मागणे पुय आयकोले, आतां बोरे जाले, मोडसो तोसले. देवान मोचे मागणे पुय आयकोले, आतां बोरे जाले, मोडसो तोसले. सायबा तुजो केदो पावर, उज्याचो केलो दूर. तुज्या परस कोण व्हड म्हणटात ताचो कर तूं गोबोर. काय बरें हे सूख मोचे, हात पाय हालोवन जियोवपाचे. कोणाक आसलेल्यांक कोणाक नासलेल्यांक आदार दिवपाचे. सायबा, म्हाका सगल्यांनी सांडलेलो, पूण तुवें म्हाका सांडूंक ना. हांव तुजो उपकार केन्नाच विसरचो ना. हांव म्हणटा सगल्यांक एक पाव जेवपाक कितें जाता? अरे तुजें कितें जालां? 1 पावट जेवं दी, नाजाल्यार 2 पावट जेवं दी. हातून तुजें कितें बिगडटा रे? तुका कितें लुकसाण जालां? म्हाका लुसकोण जावंक ना गो बाये, पूण म्हाका केसलो कास्तीक पडटा जाणा मुगो बाये. पळय, चुली कोणें फू 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 करपाक हांव फुकून फुकून सारको काबार जालो. गॅस हाडपाक ऑर्डर दिल्या थंयच आसा. तो कितें रोकडोच मेवता? गॅस हाडलो म्हणटूच तूं आनीक फुक नाका. गॅस गेल्या वर्सा बुकींग केला म्हूण सांगतालें, आजून गॅस येयना. म्हाका गॅस लायलो असो दिसता रे बाबा हेणें. चल बाजारान वचून यो आनी मागीर कुजनांतलें काम कर. जाता तितलो बेगीन यो. बरें बाये. बाये, राती बायेगे तो न्हवरो बरें जेवलो मुगो. तेका मुगो ते आमगे मोरये आंबोट्टीक एकदम बरें लागलें म्हूण म्हाका सांगतालो.
मनशान पोटाक जाय तेंच खावंक जाय मेवता तशें खावंक उपकारो ना मागीर जिरवोन जाय वय बाय मागीर राजूत घेवपाक जाय पुरसो खंयचो रीत नासलेलो बायको अशें आंक वर चेड्यांक घरान हाडून दवरप म्हणजे म्हाका बरें न्हू शें दिसता गो माजराचें तोंड कुण्ण्यान शिरकोत आनी गडबड जायत म्हूण केन्ना जायत म्हूण देव जाणा तुजें उलोवप चड जालें तोंड धरून तुजें फोडटेलीं बाय तोंड फोडच्या आदींच काडून दवरता म्हणजे तोंड काडून दवर ना जाल्यार चुलीन घाल एक पाड वस आनी पळय पळोवया बाबा पोंज दिसान आयला जाल्यार बरें बाय पळयता मामा 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 कितें जालें सुजी मामा आमची आलमार उक्ती आसा आनी तातूंत भांगाराचें पेटूल आसलें तें भांगाराचें पेटूल ना मामा आगे म्हजे माय भांगाराचें पेटूल ना आगे बाय आतां कितें जातलें फ्रुटी ओ फ्रुटी फ्रुटी कितें गो बाय कितें जालें गो बाय कितें जालें गो बाय तुवें भांगाराचें पेटूल काडलां सारकें आसा तें सांग अगो बेश्टेच मुजेर बोगलान घालना काय बेसी बाय हांवें काय तुजें बॅगराचें पाकीट पळोवंक ना गो बाय आनी तुजें पेट्रोलूय पळोवंक ना गो बाय फ्रुटी कोणेच सांगता तूं वय बाय रुपया जाल्यार पळयलोलें खंयच्याय वेळार तुजी फकाणां ना बाय आतां आनी फकाणां न्हू व्हीलबराचेर घालतलो म्हटल्यार तो सकाळीं च्या पिवन गेला पूण हांवें ताका भायर सोदताना मात पळोवंक ना अशें कशें घडलें मामा आय एम व्हेरी सॉरी मामा हांव चुकलीं हांवूच नको हांवें कितें करचें तें बेश्टेंच उचांबोळ जायना काय सुजी हांव मरे सगले राती जागो आसलोलो तेणें केन्ना हें काम केलें गाय म्हणटा आब्बा बरो हुशार मरे तो फिलबर म्हणटा तूं कोण हां फ्रुटी धांवन वचा आनी बाबाक आपयला म्हूण सांग बाय नुस्तें हाडूंक नाका बाय दनपारांकू पाड पडो नुस्त्याचें तूं बेगीन वच बरें बाय पळयता म्हाका त्या व्हीलबरा दुबाव पडलोलो हेश कोण आदीं येतात काजार जावचे पयलीं न्हवरे हाडून दवरताय आनी मेश कोण भांगरा पेटूल सोदताय सुजी ओ सुजी कितें जालें गो सगळी गोडशी चल्ल्या मगो चलयेचें लग्न बी आसा काय कितें गो कितें सांगो शेवतें हाका कितें जालें राती कोणे आमची आलमार फोडून भांगाराचें पेटूल व्हेलें आगो शी 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 पाड पडू त्या चोरांचे कसले कसले चोर जाले गो ह्या संवसारान आगो तुज्या भुरग्या बाळांचे कश्टाचे भांगर मगो ते शी 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 बाय नाका आशिल्ले आडगां करून हे चोर जियेता गो बाय आगो आगो जेसोनाक सांग हांव आयल्या म्हूण हांव फाल्यां सकाळीं 9:15 मेळूंक येतलें म्हूण सांग बरें येता गो सुजी हांव यादीन मातशें सांग गो ही आनी न्हू त्या वेळार आयली आंटी हें गोर जेसन द क्रुजाचें न्हय वय बाबा तर कित्याक कितें काम आसलें तर तूं ताची कोण हांव ताची गोरकान आंटी हांव चड दुखी जाता तुका कळोवंक की तुजो गोरकार टॅक्सीच्या एक्सिडेंटान सोंपलो म्हूण रडो नाका ओगी राव रडोन कसलोच फायदो ना आमी ताच्या ओतम्याक आर्गां दिवंक जाय पळय आंटी ताची कूड पोस्ट मॉर्टेम करूंक हॉस्पिटलान व्हेल्या चल आंटी आमी हॉस्पिटलान या चल बाय आतां आमी बांबोली या आनी बापाची कूड आमच्या ताब्यान करुया उपरांत आमच्या क्रिस्ती धर्मा रिती प्रमाणे ताची कूड आमी मातयेक लावया ह्या आकांताच्या वेळार आमकां कोण पावतलो म्हजी दुखेस बुजवण तुका देव बरें करूं बाबा हांव तुमच्या आदाराक येता चल या ओ शेवत्या आका अगो मनशाक आदार आसत जाल्यार कितें जाता आनी आदार ना जाल्यार कांय जायना तूं ते साडयेचो आदार सोड आनी आतां त्यो बॅगी ओ मॅगी म्हणटात त्यो पॅन्ट घालून गो वय तूं ह्या दिसांनी खुबूच मॉडर्न जाला मरे तूं म्हाका वाटेर मेळत जाल्यार तुजें हांव काल सावन सोडून हातीन दितलें ना जाल्यार म्हजें नांव शेवतें आका न्हय जाय पुरो गो ते शेवत्या तितले ना तितले ना हे बेसी कितें करता गो भितर शेवत्या यो बस बस हांव तुमगेर बसूंक येवंक ना
हे पळय, हे तुझ्या घोवाचें रीण आसा. तो आमगेलो इश्ट आनी शेजारी म्हूण हांवें ताका सांगिल्लें चौकसायेन दी म्हूण. पूण ताणें आयज फाल्यां करून अशेंच लोळयलें. म्हजें दुडू दिल्लें जाल्यार हांव मेकळें जातलें आशिल्लें. इश्ट म्हूण ताणें म्हजी काडली दिश्ट. आमी कशी फारीक करूं? आमचो वेळ पावला बिकेक वचपाचो. आमचो आदार आसलो तो हो संवसार सोडून गेलो. आगो, तुजो घरकार मेलो जाल्यार म्हाका कितें कर म्हणटा गो? तुमी उपाशी रावता गो, जेवना खायना. तुमी आत्ताच्या आत्ता भायर सरा पळोवया. घर पावणेक घालता तुमचें. कितें आसा तें भायर काडात आनी लागात चलूंक. मामा, आमचे लागीं इतलें रीण कशें फारीक करूंक जातलें? मामा, आतां जालें तें जालें. ह्या संवसारान जियोंक कितेंय तरी करूंक जाय. कोणूय आमकां कामाक दवरता जाल्यार पळोवया. ना तर आमी रस्त्यार भीक मागोन खावचें. चलया मामा. हे कितली म्हूण तुमची हांव काकूट करतलें? आतां म्हगेले तापच्या पयलीं चलात. आमगेल्या देवाचो आदारूय बी मेळटलो. आमचें नशीब सरना कुशीक. शेवतेया बोले कसलाय कामाक ना रे पोसले. साडयो मोज्यो पळय उंची कपडे कसले तुमच्या आंगार ना पळय तसले. चलयो सगळ्यो धांवून येतात आंगार. चले म्हाका करतात रे मांगार. भायर सरोंक तुमी सगळीं जायात तयार, ना तर मारून तुमकां. आगो, कितें म्हणटात गो तुमी? भायर सरता तूं सरनात गो. शांवत्या आका, म्हजे एक काजूचे फेणयेचे कोटर उरलां आनी 2 रुपयांचो सोरो सुमार तितून भितर आहा. तें कोटर रोयल्यार जाता. अरे व्हर पापया. देवा परमेश्वरा, बरें जालें हांवें ताच्या सोऱ्याच्या बाटलेक हात लावना म्हूण. अरे तुजें कितें आसा तितलें घेवन चल. लाग चालीक एकदां. देव बरें करूं शांवत्या आका. बरें सांपडलें आमकां. मामा, 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 हो पळय ब्लेज येता मामा. कशी परी आमी ताका जाप करतली. तो आमगेर आमच्या असल्या बेसार आयलोलो तेन्ना हांवें ताका धांवडायलो. तो म्हाका उगडास आयलो आनी भास कशी जाली. पूण आमी ताका कशी वळखतली? आतां कसलोच उपाय ना मामा. देव करता ती वाट. ताच्या फाटाफाट आमी या मामा. चल या मामा. तांगेर वचोंक म्हाजे पांय उखलो ना म्हजे तुवें. पूण हांव मेल्याच्या वस्तूची आशा करू नये. हे आमचो धर्म आमकां शिकयता. दुर्वाची साय आमच्या वय दोळ्यार येतून आमी सगळे विसरता. दुडवांक लागोन मनशापण विसरचे न्हय. दुडवांक लागोन धर्म आमी कुशीन दवरचो न्हय. दुडवांक लागोन फॅमिलीक आमी पयस करचे न्हय. सगळीं एकवटान रावची, दोशी रावचे न्हय. दुडवांक लागोन मनशापण विसरचे न्हय. दुडवांक लागोन
दोर मामी कुशीन दोतोरूय दुलागलोकर फॅमिलीक आमी पयस कोचेनूय सगळी एकवटान रावची दोशी रावचे न्हय ओत सोयक बरो आसा मामा चल उठ मामा आमी या हे कोपेल आमच्या दारान नाका तुका आमी कितल्योच वाट्यो लायल्यो 2 नाका 4 वाटी लायल्यो आयज 13 वर्सां जालीं तूं आमकां कसलेच कामाक पावना तूं आसून आमकां फायदो कसलोच ना तुका हांव मोडून उडयतां तो ब्लेज बाबडो कसले त्रास काडटा म्हूण देव जाणा तो तुजे सदांच बावार दवरतालो तुका हांव मोडटाच अरे तुटी पिकास घेवन कितें कोत्ता रे फेस्त तुजेर पडला कितें देखून नितोड कोत्ता मिसता तुजे हांव सामकें फेस्त कोत्ता फाटलें वोद मोडलां तें मोडलां आतां फुडलें मोडून उडयता हें कोपेल आमी भितर पायनेलां आनी मुर्त्यो आहा त्यो सगल्यो व्हरून दर्यांत उडयता तुटी तित्यो कितें जालां आनी कसलो बाबाड आनी कोणाक म्हणटा आदार नासलो म्हूण कितें बाबा ब्लेस अरे तूं इतलो तेंप खंय आसलो रे बाबा जान वत मरे नेसन बाबा हें कोपेल हांव मोडटालो हे फ्रुटीन म्हाका आडायलो मरे खरेंच बाबा हांवें ताका आडायला ना जाल्यार हें कोपेल तेणें मोडलांच फ्रुटी तिवा तूं कसो आसाय हांव आसा बरो बाबा हांव आसा बाबा बाबा तूं ताका कांयच विचारिनाका त्यो तेंपार तो सुबेज उलयतालो तुका भिकाऱ्यांच्या जेवणाक आपयतालो तो हो बाबा तशें म्हणू नाका आतां जालें तें सगळें विसर बाबा तुका जाय तें दूख दिलेलें तुज्या त्या सोयऱ्यांनी पाड पडो तांचे बाबा तुका दुखयलां तांचे पाड पडो रे पाड पडो मनशान आपल्या लागीं दुडू जालें म्हणटोच वयर उडोंक फावना उठटा तो मनीस पाकटे तुटून सकल पडटा आनी मागीर रडटा आमची तिमाय सुजी बरी आसात मरे तुका वायट केलां तें इस्पान तुवें आनी ताचो उगडाट करपाचो रे बाबा उगडाट करपाचो आतां आदले उलोवन कसलोच फायदो ना देवान म्हाका आदार दिला तुटी आनी फ्रुटी बाबा आयकात म्हज्या पांयची सर्वीस म्हाका मेवली आनी 3 लाख रुपया घर भाड्याचे प्रोविडंट फंडांतले आनी इन्शुरन्स हें कोपेल तुमी मोडी नाकात हें कोपेल न्हय आदार नासलोलें पूण आदार आसलोलें ह्या कोपेलान भितर आसलोले पेरपेत सुकोर सायबीण मायन म्हाका आदार दिला हे सायबिणी वरवीं आयज हांव एक व्हडलो मनीस जावंक पावलो बाबा तूं व्हडलो जावं आनी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं बाबा ही पळय कोण येता रे ही पळय गुन्या म्हाका भगोस तुका आमी आदी जायतें वायट केलें कोण सुजी आनी तिमाय कितें हो तुमचो बेस कोणें तुमकां पावयली ह्या बेसार आनी तित्यो खंय आसा पापा सोंपल्या उपरांत भांगराचें पेटूल चोरून व्हेलें पापाच्या रिणा पासत त्या शोंत्यान आमकां भायर घातलीं आनी आमी ह्या एस्तादार पावल्या आमकां गुन्या बोगोस देव तुमकां मोगसूं हांव तुमकां वायट कोचचो ना म्हाका देवान आदार दिला तेन्ना हांव गरिबांकूय आदार दितलो बाबा ओ पळय कोण धांवून येता रे ओ पळय सगळी याडीनूच येता दोरात ताका कोण विल्बर हे पळय आसा तुमच्या भांगाराचें पेटूल जें हांवें सोदलेलें फकत हातलें हांवें 3 मोठी कांकणां शेटीक विकल्या ह्या पोटाक लागून म्हाका बोगसात गुंडा म्हज्या फाटल्यान लागल्यात गुंडा म्हज्या फाटल्यान म्हाका साल्वार करात मनशा कोच्या आदी केल्या उपरांत उपाय ना आतां दादा ना पुडवें आसा आतां जालें तें जालें कशी आहा मरे तुका सुजी लागीं काजार जावपाची पेट्रोल घेवन पावलो तो पावलो आतां सुजी बायकूय घेवन पवशी कितें म्हणटा रे बाबा सांग तिमायक मानलें जाल्यार म्हाका मानलें म्हाका कसलीच आडखोड ना काजार जातली ते सुजी आनी आमची कित्याक रे खुशी तुटी अंकल म्हाकाय खुशी आसा
आमचो मोग जावन आसा 13 वर्सांचो. बरो जून जाला मोरे याचो दोगांयचो मोगू. पीक लासतलो नुरे फ्रुटी. वय रे टुटी. आतां सगले फाटले विसरोया आनी फुडें येवपाचे दीस बरे भाशेन सारुया. तुमचे काजार हांव डामडूम कोत्तलो, तुमी कांयच भियेनाकात. बाबा बाबा हांव काजाराक MC म्हणटा तो जातलो. बाबा बाबा तो MC जाल्यार हांव CM जातलो न्हू रे बाबा. तुमकां जाय ते जायात. हांवें तुमकां दुडवाचो वांटो दिला म्हूण चड वयर उडो नाकात. बरें बरें बाबा. बाबा बरें बाबा. म्हाकाच पळयात, म्हज्या सोयऱ्या लागीं इतले दुडू गिरेस्काय आसुनूय दिवंक घडोंक ना म्हाका आदार. मागीर कोण दितलो तुमकां आदार? आतां पळयात म्हाका खोशेन हांव बोल्ला, खोशेन बरोन वतला. आतां जिवितान हांवें नवें सूख सोदला. देवान सूख धाडला. आतां पळयात म्हाका खोशेन हांव बोल्ला, खोशेन बरोन वतला. आतां जिवितान हांवें नवें सूख सोदला. देवान सूख धाडला. आदी देवा लागीं जातालो ओरार, बरो जावंक फुडार. देवान उजवाड घालून म्हज्या नशिबार नासलोल्याक दिलो आदार. आदी देवा लागीं जातालो ओरार, बरो जावंक फुडार. देवान उजवाड घालून म्हज्या नशिबार नासलोल्याक दिलो आदार, नासलोल्याक दिलो आदार.